असले पळय आता पार्किंग फील गोवा म्हणून एक पार्किंग आहा त्यांच्या मोपा एअरपोर्टारच्या. सो ते आता 80ची डायरेक्ट 200 करता. 170 प्लस 200 तुम्ही हेचे जाय जाल्यार पळोवंक शकता. हो पयलीचो रेट 80 हो पयलीचो रेट चार्ट आणि न्यू रेट चार्ट प्रमाणे तेंच्यांनी तो मारलेलो आहा बोर्ड विथ तो 170 270 प्लस GST आहा ताका म्हणजे 200 300 ते टायप जातले म्हणजे अर्ध्या वराक आणि उपरांत ते 300 बीन जातले. हेच्या पयलीं आमी हेची मनमानी चलोवन घेवंक ना. आमकां फुडें मागीर कितेंय करचें पडलें करता पण आमी ती जे वाडलेले आहा प्रायस विदाउट हेंचे कडेन काय नोटिफिकेशन ना काय ना हे कोणाक सांगून वाडयता खंयच्या गव्हर्नमेंटा कडेन आणि खंयच्या दिल्लीसून उलयता काय आमकां खबर ना. पण डायरेक्ट आमकां ते हरेसमेंट टायप करता. पिकअप पॉइंटर 200 रुपया असले आणि हेचेर आता 80 रुपीज आले ते डायरेक्ट 200 प्लस करता ते. म्हणजे खंयच्या रुलान बसता तेंच्यांनी सांगपाचें आमकां. आमचे सरकार ताका विचारचें ना आणि टॅक्सीकारांनी आवाजूय करपाचो ना. कित्याक आमी आवाज केलो जाल्यारूय माफिया आणि आमी खंयच्या परिस्थितीन कितें त्रास काडून आमी थंय टॅक्सी चलयता हें कोण पळयना. म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा सीएमाक की सीएमाक आनी आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाकीच्या मंत्र्यांक अध्यक्ष तुम्ही एक दीस आमचे बरोबर या टॅक्सी बिझनेस आणि थंय आमकां तुमी दाखोवन दिया की आमी थंय कितें करता हे तरी पळया. आमकां रेट कितें मेळटा ही तरी एकदां पळया की आमी एक 30,000 अख्खे लोक आमचे जे टॅक्सीकार आसा अख्खे गोंयभर 30,000 टॅक्सीकार आसा. एक दीस तरी एक 5 मिनटां 10 मिनटां आमकां दिया आणि आमचे दुख्ख आणि आमी कशी भाडी मारता आणि कितली रेट मेळटा आणि आमी कसले बंगले बांदता हे तरी मातशें येवन पळया. थंय 800 रुपया 900 रुपया हे टॅक्सीकाराक मेळटा. आमकां माफिया म्हणटा आमी वगैरे रावता. 800 रुपयान 400 रुपया पेट्रोल वयता. मेंटेनन्स 1 रुपया जर 2 रुपया किलोमिटर धरलो जाल्यार 60 120 रुपया वयता भितरले. उरतले कितले. ड्रायव्हराक जर ट्रीप मारतलो एक ट्रीप मारपाक 200 रुपया दितले जाल्यार ह्या 800 900 रुपयान कितले ह्या टॅक्सीकाराक उरतले. आणि एक जर हप्तो भरतलोय तूं जाल्यार कमीत कमी दिसाक 500 रुपया तरी त्या पात्रावा कडेन रोवंक जाय. 15,000चो हप्तो भरतलो जाल्यार ह्या सगळ्या हेतून सीएमाक आमची एक रिक्वेस्ट आहा तूं यो 5 मिनटां वयर यो. जे काउंटराक भुरगे जे गाडयो चलयता तांकां विचार बाबा तुमचे गाडयेक तुमकां ते बाकीचे जे पार्किंग काडले GST काडली. आज 400 रुपया थंयसर GST कटींग वयता. सगळी पार्किंग GST हेचे काउंटरांक गाडयो चलयता तेंचे 400 रुपया कटींग वयता आणि 800 850 रुपया त्या भुरग्यांक मेळटा. हे 30 किलोमिटराक हांगासून कालांगूट वयतलो जाल्यार ह्या 800 रुपयान कितें जाता आणि त्या टॅक्सीकाराक कितें उरता हे मातशें एक दीस त्या आमच्या सीएमान येवन त्या लोकांक विचारचें की थंय बसून तुमी जर तुमकां दिसता की आमी खंय तरी लुट्टा. आतां तो 500 रुपया दितले जर घेवंक लागलो फाल्यां तूं 1000 करतलो. 1000 कोणा कडल्यान घेवपाचे आमी भरपाचे काय कस्टमरा कडल्यान घेवपाचे. कारण तुमकां सगळ्यांक कळलें आहा जी एक्झॉर्बिटंट पार्किंग हायक चार्जीस केल्लो आहा तेचेर सगळ्यांनी सांगलेलेच आहा. तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार एक आयज गव्हर्नमेंटान हे जे भुरगे दिसता इतले लँड लुजर आहा. चडशे भुरगे लँड लुजर आणि कोणाक थंय जॉब मेळोंक ना म्हणून खंय तरी भुरग्यांनी टॅक्सी घेतले स्वताच्या पायार उबे रावपाक खंय तरी सेल्फ रिलायंट जावपाक. बट आयज म्हाका दिसता GMR जे भुरगे सेल्फ रिलायंट जावंक सोदता जो आमचो सीएम सांगता आत्मनिर्भर गोवा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा अशी तेची बोध वाक्या म्हणटात अशी. बट म्हाका दिसता GMR जे पायार उबे रावंक सोदता तेंचे पांय धनपाक सोदता दिसता मनांतल्यान. कित्या खातीर ते सांगता तुमकां आयज जी तेंच्यांनी स्काय रेट म्हणटा अशी पार्किंग चार्जीस हायक केल्ले आहा. 200 300 हाफ वराक 200 रुपया 1 वराक 300 रुपया 1.5 वराक 350 रुपया. म्हाका दिसता दाबोळे इतली वर्सां जाली एअरपोर्ट चलता फक्त 50 रुपया पार्किंग चार्जीस आहा. हेच्या वयर कितलीशीच वर्सां जाली. आयज हे GMR ऑपरेशनल जाल्यार 2च वर्सां जाली आसतली. सोमतेच तेंच्यांनी 30 रुपयाचे 80 आणि 80चे 200 रुपया हे घुसलो ह्या कायदो. आणि हांकां सपोर्ट कोण करता GMR कितें गव्हर्नमेंटाचो जावय जावन बसलो कितें म्हाका दिसता. म्हाका विचारचें आहा तुमच्या प्रेसाच्या थ्रू GMR इतकी आपली मनमानी करता लोकल्सांक त्रास करता. तांकां लोकल्सांक जॉब सुद्दां ना आहात. जाय तशे जॉब ना जे व्हायट कॉलर जॉब आहा ते सगळे भायले आहा. म्हणून आयज हे भुरगे इंजिनियर सगळे जे शिकलेले आहा ते टॅक्सी घेवन खंय तरी आपल्या पायार उबे आहात. तेतूनय तुम्ही तांकां हे करता त्रास करता म्हटल्यार हयच्यान एअरपोर्टा वयल्यान भायर सरा अशी तेंची दानत जाल्ल्या GMRची. हांव आनंद गांवस आमी हांगासर जमल्या. आमी मोपा एअरपोर्टाचेर लोकल टॅक्सी चलयता. आमचो टॅक्सीचो धंदो हा वेवसाय हा. सगळ्यान पयलीं हांव सुरवात करच्या पयलीं आमचो देव जे आमच्या वांगडा अजून मेरेन आहा तेचें नांव घेता देव बारादांड. आणि त्याच्या उपरांत हांव आमचो गोंय राज्याचो
डायनॅमीक आणि डॅशिंग CM सर आमचे CM सर आहा त्यांचो आयज बर्थडे आहा, तेका हांव त्याच्या बर्थडे खातीर विश करता आणि आशा व्यक्त करता की आयज आमच्या पेडणेकारांचेर जो अन्याय जो जाता मोपा एअरपोर्टाचेर, जो खूब तरेचो अन्याय असो पेडणेकारांचेर जाता, कावंटर सडनली बंद घातले जाता, परतून पार्किंगाचे जे पयशे आहा पळय ते वाडयल्ले जाता, ते खंय तरी तो आयज आपली एक प्रेस रिलीज करतलो आणि हेचेर आमकां रिलॅक्सेशन दितलो पेडणेकारांक, ही आशा व्यक्त करता हांव सरा कडेन. आणि आतां सांगपाची गजाल म्हटल्यार आमी लास्ट टायम आमचें आंदोलन जाल्लें अख्ख्या गोंयाच्या लोकांक खबर आहा, अख्ख्या गोंयकारांक खबर आहा. आणि आंदोलन जाल्लें त्या टायमार आंदोलनान आमी जेन्ना CM सराची हें घेतलेली मिटींग घेतलेली, आमी CM सरा कडेन बसलेले, त्या टायमार आमचे मिनिट्स ऑफ द मिटींग घेतलेले. त्या मिनिट्स ऑफ द मिटींगान हे जे आमकां सेकंड पॉयंट आहा पळय तेचेर आमचें डिस्कशन जाल्लें कितें की लोकल जे आमचे MLA आहा, लोकल MLA, पंचायतीचो सरपंच आणि ते पंचायती खंयचे ते सांगता, कासारोडणे पंचायत, चांदेल आसापूर पंचायत, नागजर पंचायत, वारकण पंचायत, उगये तोरशे पंचायत, परसकडे, अमेरे, खाजने, हे जे सराउंडिंग पंचायत आहा हेंचे सरपंच, लोकल MLA आणि पुलीस अधिकारी हे मेळोन आणि आमचो शिव वॉरियर्साचो एक दोन रिप्रेझेंटेटिव्ह तेतून आसतले आणि GMRचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले, ते बसून डिस्कशन करतले फर्दर जेन्ना हांकां पार्किंग चार्जीस वाडोवपाचे आहा ते. ही तेची कॉपी पळय, ही आमकां तेन्ना आमकां हेतूंतल्यान मेळ्ळी, CM कडेन आमी जेन्ना बसलेले उलयल्ले त्या टायमार. आतां हेंच्यांनी सडनली काल एक बोर्ड मारला, हो पार्किंगेचो बोर्ड पयलींचे चार्जीस आसले ते 80 रुपयान आमकां अर्द्या वरान 80 रुपया, अर्द्या वरा वयर 130 आमी पे करताले. आतां सडनली एक बोर्ड मारला हो आनी तेचेर हें केलां की 25 तारखेच्यान म्हटल्यार फाल्यांच्यान ते प्रायस सडनली वाडयतले विथ इमिजिएट इफेक्ट म्हणून सांगला तेंच्यांनी. आणि प्रायस हायक करपाचे आहा, म्हटल्यार पार्किंगाचे पयशे वाडोवपाचे आहा. ना तेंच्यांनी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवन, ना आमच्या कडेन कोण येवंक, ना आमच्या MLA कडेन येवंक, ना आमच्या कोण सरपंच आहा पळय तांकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. म्हणटूच आमी मागता की लॉ अँड ऑर्डर ही क्रिएट जावची न्हू मोपा एअरपोर्टाचेर स्पेशली, कित्याक आमकां खबर आहा ट्युरिस्ट येता हांगासर आणि हे कितें आहा पळय ते हे CMन आपूण मातसो हेचेर लक्ष घालपाचो आणि हे बऱ्या रितीन बऱ्या भाशेन खंय तरी हो पेडणे तालुक्याच्या लोकांचेर अन्याय अत्याचार चल्ला एक प्रायव्हेट कंपनी कडल्यान, तो खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय आणि हेचेर हो परमनंट फूल स्टॉप हो येवकूच जाय.